आमचो ब्लॉक जे वेली ब्लॉक इंटॅक्ट दे वॉन्टेड टू हॅव अ अपॉइंटमेंट आनी आज आमकां 10:30 आमच्या ब्लॉकाक वेलीच्या ब्लॉकाक अपॉइंटमेंट दिल्लो. तातूंत आमचो ZP आशिल्लो बाब जुलियो फेर्नांदीस आनी वेरियस आमचे डिपार्टमेंट जे महिला जावं मायनॉरिटी तशेंच यूथ सगळे वांगडा आमकां एक अपॉइंटमेंट मेळ्ळो जे आज आमी गिरीश बाबाक मेळोन येयला. हांवूय आशिल्लो थंय. सो देर इज फूल एश्युरन्स गिवन टू आवर पार्टी फॉर द जे आमचे काम चालू आसा लास्ट 4.5 वर्सां जे काम केलां आमचे कार्यकर्त्यांनी ते ताणेंय पळयलां आनी सांगलां तेणें हें चालूच दवरात म्हूण. सो आमच्या बरा फुडेंय बी आसतलो, आतांय आसा आनी फुडेंय बी आसतलो म्हूण. सो आवर फूल मॉरल सपोर्ट ही हॅज गिवन टू आवर वर्कर्स. सो जे कामां ती करता ते चालू दवरची म्हूण. थोडे लोक अशे मातशे लिडरशीप चेंज जाल्या म्हणून बेजार जाल्या. तूं तांकां मेसेज कितें दिवपाक सोदता? सी लिडरशीप सदां इट इज नॉट परमनंट. हांवूय आसलो एक सावथ डिस्ट्रिक्ट. सो इट इज 2 म्हयने जाले हांवूय चेंज जाला. सो इट इज नॉट दॅट वी आर देर फॉर द पार्टी जे काँग्रेस पार्टी अँड आय थिंक वी शूड मूव ऑन. People should move on because there are always ups and downs. Some people are happy, some people are unhappy. So सगळे आमचे पार्टीक न्ही सगळे पार्टीक आसतात ते. पूण एज द डेज कम आय थिंक इट वील बी रिजॉल्व. आमच्या खासदारानूय सांगलां आज कॅप्टन विर्यातून इट हॅज टू बी रिजॉल्व. आनी हांव सजमता आमचे जे आमदारूय आसात तीन तशे लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमो, आमचो एल्टन दे आउट ऑफ स्टेशन, तसोच ॲडवोकेट कार्लोस फेरे जे जेन्ना हे आयले म्हणटा सगळे म्हाका दिसता जाग्यार पडटले आनी आय थिंक वी हॅव टू मूव फॉरवर्ड.